मोगाच्या अष्टांदू आयच्या दिसाक सारेकाळाचो 31वो आयतारांत आमी भितर सरल्यात आनी हो आयतार आमकां विशय दिता तो म्हणल्यार जसो आमी आमचो मोग कोत्तात तसोच आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आमकां आयची वाचपां उलो मारतात. जाल्यार आयच्या दिसाक पयलें वाचप तें आसा तें आमकां सांगता कोण परी देवा मदीं आनी आमचे मदीं हो मोगाचो संबंद कसो आसलो तें आमकां उक्तें करता. दुसरे सुवातेर दुसरें वाचप आमकां सांगता तें म्हणल्यार आमी देवाची रचना म्हणून देवान आमचो खूब मोग केलो आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां होच मोगाचो उपदेश दिल्लो आसा. तो म्हणल्यार जसो आमी आमचो कोत्तात आनी देवाचो कोत्तात तेच परी आमच्या दुसऱ्या भाव भयण्याचो आमी करूंक आमचें शुभ वर्तमान आमकां उलो मारता. जाल्यार तिनूय वाचपाचेर आनी आयच्या विशयाचेर ल्हानशी नदर मारतना ल्हानशी गोडणी तुमकां सांगूंक सोदता. एक फावटूय एक ग्रेस्त मनीस रस्त्यार चलून आपलो प्रवेश करतालो. अवचितूच ताणें वय पडयलें दोग दादले थंयसर कुशीक बसून वय ते तोंड कावताले आनी तेन्नाच तो अजाप जालो वय कोण परी हे दादले तोंड कातात ते. आनी ताणें ताचे लागीं विचारलें वय तुमी हांगासर हें तोंड कित्याक कातात. आनी ताणें वय ताका जबाब दिवन म्हणलें वय आमकां कातलो म्हणल्यार कांयच ना देखूनच हें जमनी वयलें तोंड जें किल्लोता तें खावून आमी आमचें पोट भरतात. आनी ह्या दादल्यान म्हणलें वय जाल्यार तुमकां हांव नोकरी दिवंक तयार आसा तुमी म्हज्या बरोबर येयात. आनी वय तांतलो पयलो दादलो म्हणूंक लागलो वय हांव तुज्या बरोबर येवंक राजी आसा पूण म्हजी बायल आनी म्हजीं दोग भुरगीं आसात तूं तांकांय व्हरूंक तयार आसा. ताणें म्हणलें वय ओय हांव तांकांय व्हरूंक तयार आसा. दुसरो म्हणूंक लागलो वय हांव तुज्या बरोबर येवंक तयार आसा पूण म्हजीं 6 भुरगीं आसात आनी म्हजी पतीन आसा तूं तांकांय व्हरूंक तयार आसा जाल्यार हांव तुज्या बरोबर येवपाक तयार आसा. आनी तेन्नाच भाव भयणीदो हो दादलो म्हणूंक लागलो वय तांकांय तूं आमच्या बरोबर हाड आनी हांव व्हरूंक तांकां तयार आसा. आनी जेन्ना तांकां घेवन प्रवेश करतना तांच्या घरान तो पावलो वय तेन्नाच अवचेतूच हो तांकां सांगूंक लागलो वय ग्रेस्त दादलो आज 6 म्हयने जाले आमचें गार्डन येवंक ना आनी आमचें तोंड हाडलेलें गार्डनांत तें आमी कातरूंक ना देखूनच जाता जाल्यार हें सगळें तोंड तुमी खावून काबार करात आनी आमचें गार्डन तुमी साफ करात. हय म्हज्या भाव भयणींनो ग्रेस्त दादल्यान बरेंपण केलें खरें बरेंपण चिंतलें खरें पूण चिंतना आपलो फायदो ताणें पळयलो. आज आमचे मदीं जायतीं जाणां आसात पयली वस्त करूंक चुकतात ती म्हणल्यार आमचें पयलें वाचप शुभ वर्तमान दुसरें वाचप आमकां सांगता आमी जेन्ना दुसऱ्याचो मोग कोत्तात तेन्ना आमचो फायदो पडोवंक न्हय पूण आमी तांचें बरेंपण पळोवन आमी तांची सेवा चाकरी बरेंपण फाकोवंक गरज आसा. जें देवान आमचेर फाकयलां तेंच आमच्या भाव भयण्यांचेर फाकोवंक गरज आसा. दुसरी वस्त ती म्हणल्यार जे परी आमकां उपदेश दिलेले आसात. आमी जेन्ना आमच्या पेल्याचो मोग कोत्तात तेन्ना भाव भयणीनो जे परी आमी आमचो देवाचो कोत्तात तेन्नाच बरे करणे वरवीं आमी दुसऱ्याचो करूंक गरज आसा. कित्याक आमी सगळीं जाणां आमचो मोग कसो करचो तो आनी जेन्ना आमचो मोग आमी बरे भाशेन कोत्तात आनी आमच्या देवा सवे आमी भाग्यवंत कशीं जावन रावतात तेच परी आमी दुसऱ्याचो मोग करूंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां उलो मारता. जाल्यार आयच्या दिसाक ह्यो 2 वस्तू आमकां सांगलेल्यो आसात. आमी आमचो फायदो पडोवंक न्हय म्हूण आमी देवान आमचो केला तेच परी आमी दुसऱ्याचो करूंक जे परी आमची परवा कोत्तात तेच परी आमी दुसऱ्याची परवा करूंक आमकां आयचें शुभ वर्तमान उलो मारता. जाल्यार मागुया हे विशया प्रमाणे जे परी देव आमचो मोग कोत्ता आमी खूद आमचो मोग कोत्तात तेच परी आमच्या पेल्याचो करूंक आमकां दिरेन बोल ह्या आयताराक मागुया.